आम्ही दोन्ही पान रोड आमची मुलगी आमका पळेना काय ना आम्ही किती खातो सांग मॅडम आम्ही किती खावपाचे दोन्ही पान रोड म्हाका जायना केलेले सामान हे बापले म्हाका उपकार करता म्हणून आम्ही चालयता कितें तर हांव कितें खाव सांग पळया एकदम इतले करून सिने आम्ही कितें खावपाचे हिंगा कितें मेळटा तें आमी खाता थोडे रेन काडले तांकां फारीक करता किती वर्ष झाले तुम्ही बसता म्हाका 4 वर्ष झाले आणि किती व्यापार किती हाडटा भाजी पाला हेच आणि आम्ही व्हडले काय आणलेलं म्हणजे तुम्ही स्वतः रोयता तेच हाडटा ना आम्ही अशी इकडे घेता आणि खाता आणून देता लोक हिंगा बाजारातले तू डेली बाजार करता का फक्त शुक्रवार ना डेली बाजार आमचा माझे नाव सिंधू भोसले माझे दोन्ही पान रोड आबाय दादाने डॉक्युमेंट दाखयता तुमका माझे कोणच ना फाटे पुढे भुरगे आहा आपल्या संवसाराचे हात ते आपले भुरग्या बाळाक पळयतलो का म्हाका पळयतलो आता तुम्ही सुपरवायझर आहात त्याच्याकडे लक्षणं किती सांगता तुम्ही त्याने सांगितलं वयर वसान लावू नका वयर खेळायचं काय शेनवा आहे किती सांगला सुपरवायझर इन्स्पेक्टर ना आता किती करतले व्यापार घेऊन तुम्ही तुमचं आम्ही व्यापार सकाळी घेतले इलेले कपडे आणि किती मग कित्याक लागून बसना का म्हणून हे काय सांगू सांगू ना आमका तेच सांगू किती जण टोटल तुम्ही आम्ही 27 जण आता तुम्ही माल आणला काय करा आणला सकाळी आम्ही येताना आणला माल पण आम्ही त्यांना सांगले आम्ही आता आणला दोन मस्त आहे मागीर समोरच्या मागीर आम्ही हांगा येता आनी मागीर तुमी कितें सांगता तें आमी करता पूण ते नाका म्हणपाक लागले पूण आमी कितें करपाचें आमची भुरगीं शिकता पण आतां शिक्षणाक कितलो पयसो जाय तुमी जाणा घोव बायलो जर कामाक ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें शिक्षण कशें करपाचें सद्याक सद्याक पयशे दिता आमी आपले भाजी विकून आमचे पोळटय भरतात भुरग्यांक पण शिकयता भुरगीं शिकना जाल्यार तेंचो फुडें फुडांत हो जातलो आनी गव्हर्मेंट जर असो करपाक लागलो जाल्यार आमी कशें चिंतपाचें आमचें जाल्यार तुमी आतां आमचे मातशें कितें आसलें तें करा इतले व्हडले जागे दिल्या तेंची तुमकां त्रास जायना खूब त्रास तांकां एका कडेन कितलो जागो फक्त तुम्ही भाजी विकता तेंकाच काढला तितले आनी आमी काळजी फ्रूटवाल्यांक बीन ना हा आता फळां वेळार तांकां ना तांकां बी काय ना तांकां बी काय